40 दिसांची प्राचिताच्या मोनान आनी काळजान तयारी केल्या उपरांत व्हडे खुशालकायेन आमी पास्कांचे जागृणेच्या मिसा समारंभांत वांटो घेवंक हांगा एकठांय जाल्या. पास्कांची परब आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची आनी धर्माची पयली आनी मुखी परब, कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जावंक नासलो जाल्यार क्रिस्ती भावार्थ आनी धर्म आसचो नासलो. जेजू खुर्सार जिवेशी मारलो तेन्ना चडशा ताच्या पाटलावदारांचो भावार्थ आनी भरमाचो निराशी जालो. पूण थोड्या ओस्तोर्यांनी बरोवश्या वरवीं जिवंत जेजूची भेट घेतली आनी तांची परगोटणारां ती जालीं. पाप साहेब फ्रांसिसान 2025 उत्सवीक वर्साक आमकां भरवशाची यात्रेकारां हो विशय दिलोलो आसा. तर जेजूच्या जिवंतपणाची परब आनी उत्सवीक वरोस मोनांत दवरून आयच्या ह्या महासेवा धर्माचो विशय वचात भरवशान पुनर्जिवंत जालोल्या जेजूक परगोटात. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयच्या सेवा धर्मांक 4 भाग आसात. उजवाडाचो सेवा धर्म, सोबदाचो सेवा धर्म, पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म आनी दिनवासने बलिदानांचो सेवा धर्म. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें घेतलां. सगळें जें आसा, आसलें आनी आसतलें तें देवा थावन उत्पन्न जाता. देवाचे जाणवायेन ताणें सगळें रचलां आनी मनशाक आपलो सहभागिली आनी जबाबदारी केलो. देव रचणार आनी आमी ताची सहभागिली रचना म्हूण हें वाचप आमकां कळीत करता. चिंतान आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोंबाक देवान सर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकांचे 2 वांटे करूंक तांचे मदें मळब जावं. आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, अंतराळाक आयलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं. आनी तशेंच जिन्सा भाशेचे बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली. हो तिसरो दीस. देवान म्हळें,
दिसा आनी राती मदें अंतोर घालूंक अंत्रोळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं आनी त्यो दिवट्यो काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंत्रोळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतोर आसूंक देवान तांकां अंत्रोळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदकां जिव्या प्राणयांनी भरों आनी अंत्रोळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान सोमदिरांतले ओरिश्ट राकोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी तशेंच तोरेचे पाकट्यांचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी सोमदिराचीं उदकां भरात आनी प्रितुमेर सुकण्यांची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो 5वो दीस. देवान म्हळें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तोरेचीं रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेलीं जिवाणीं केलीं. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातींचेर तुमचें धोनीपण चलोयात. देवान म्हळें, आखे प्रितुमेचेर बीं आसतीं झाडां आनी बीं आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पोसोवणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंत्रोळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें. सगळें काम संपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान
विसव घेतलो. देवाचे उतर हें. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या माशल्यांचेर, अंतरुळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या माशल्यांचेर, अंतरुळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें धोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आखे पृथ्वीमेचेर बीं आसतीं झाडां आनी बीं आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पोसोवणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरुळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुनयादीचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणाक ती थीर घोट केल्याय. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदकां तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. व्हळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मळबावेलीं सवणीं आपले घोंटेर करतात. रुखांच्या खांद्यांचेर बसून किलबिलतात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुज्या निवासा थावन दोंगरांचेर पावस घालताय. तुज्या मळबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं पांचवें तोंड उत्पन्न करताय आनी मनशां भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गरजांक तूं झाडां वाडयताय. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. हो पळय दर्या कितलो लांब रुंद. तांतूंत फिरतात इश्पा भायलीं जिवाणी, व्हडले धाकटे प्राणी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर.
उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचो. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा करून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान अनेकदां म्हळें, तुज्या एकल्याच अपूर्वयाच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों. त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपणा बराबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद्न भेटूंक जळो फोडलो आनी देवान दाखयलोले स्वातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस सावन ती स्वात पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकांक म्हळें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशें मुखार वेतांव आनी थंय देवाक भोजून तुमचेशी परतोतांव. उपरांत योद्न भेटोवंक जळो जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बराबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहमाक म्हळें, पाय आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हळें, पळय, उजो आनी जळो तर आमचे कडेन आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयलोले स्वातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान स्वर्गार थावन उलो करून म्हळें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गोमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिरकुटान शिरकोलोली. म्हणटोच अब्राहमान, ह्यावे इरे मुणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. अनेकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंतरोळा वेल्या नोकेत्रां इतली आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेवे इतली तुजी संसद हांव वाडयतलों आनी तुजी संसद दुस्मानाचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थे वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब
म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें, तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान चवथसायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायेलाच्या पुताधुवांक फुडली वाट धोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पातलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायेलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां धारून करतलों आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोआचेर आनी ताच्या लस्करांचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचे आनी घोडसवारांचे निसंटोण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोआचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मांडून घेतलीं. इस्रायेलाच्या लस्करां फुडें चलतालो तो सर्वेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे परी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायेलाच्या फौजी मैदानामध्ये रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजी मांडामध्ये कसलीच लढाई जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोरयाचेर पातलायलो आनी सर्वेस्पोरान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दोर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गां जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोआचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फांत्या फारार उज्याच्या आनी कुपेच्या खांबार थावन सर्वेस्पोरान इजिप्तकारांच्या फौजे मांडार बारीक नोदोर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलोना जालीं. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायेलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पातलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तुमच्या रणगाड्यांचेर आनी ताच्या
घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पातलायलो आनी फांटे फुट्टाना दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मोदेंच भोंगून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यांत भितर सरलोल्या फारोआच्या रणगाड्यांक, घोडेसवारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पोद्दो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे परी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरजेन सर्वेस्पराचें भें धरलें आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समयी मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी हें गायोन गायलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां. तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां. तो मोहिमेन बोल्ला. घोड्यांक आनी घोडेकारांक ताणें दर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजो आस्कारी. तो म्हजो तारक. तो म्हजो देव. हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो. हांव ताका किर्तितां. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां. तो मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पर एक झुजारी. ताचें नांव सर्वेस्पर. फारोआच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेवटिली. ताच्या घोट बळवंत घोडेकारांक तांबड्या दर्यान गिरासलें. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां. तो मोहिमेन बोल्ला. सोमदिराच्या उदकांनी जमून तांकां धांपलें. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बळान पानकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक नाटाक करता. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां. तो मोहिमेन बोल्ला. जंय तुजें ठिकाण केलाय सर्वेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत थंय सर्वेस्परा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या खाशा दोंगरार तांकां पावोवन रिगोयतलोय. सर्वेस्पर राजवट चलयतलो सासणाच्या सासणांक. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां. तो मोहिमेन बोल्ला. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुजो रोचणार तुजो पोती जातलो. दळबारांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तो तुजो तारो. ताका सोर पृथ्वीचो देव म्हणटात. कित्याक सोडिल्ले आनी दुखेस्त मोनाचे बायले भाशेन तुका सर्वेस्परान आपयल्या. आपल्या तरणाटपणाचे पोतिणीक कोण तरी सोडून दिता म्हणटा तुजो देव. फकत खिणभर हांवें तुका सोडून दिली खरें, पूण थोडे काकलुतीन हांव तुका वेंगेन घेतां. जळत्या रागान हांवें खिणभर म्हजे मुखामळ तुका लिपयलें खरें, पूण
सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केल्या, म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो तारोप. नोयेच्या दिसांनी हांवें केलां तशें आतांय करतां. तेन्ना हांवें न्हंयच्या उदकांनी पृथ्वी आनीक बुडची न्हंय म्हूण सोपूत घेतलोलो. तशेंच तुजेर राग काडचो ना आनी तुका आनीक बेंगडावचो ना म्हूण आतां हांव सोपूत घेतां. पर्वत कोसलोवन वचूं, दोंगर हाल्ल्यार हालों, पूण म्हजो मोग तुजे थावन होडसरून वेचो ना आनी म्हजो शांतीचो कोरार केन्नाच हालचो ना. तुजी दया करता तोच सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. निर्भागे म्हजे वादळान बडयलोले, बुजवण नाशिल्ले, पळय रोंगायलोल्या चिरयांचे तुजे रस्ते करतलो आनी नीळ रत्नांनी तुजी बुन्याद घालतलो. तुजी दुर्गां तांबड्या माणकाची बांदतलो आनी तुजे दारवंटे सूर्यकांतीक आरशाचे आनी सगळ्यो तुज्यो उंटी अमोलीक रत्नांच्यो. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो आनी तुज्या भुरग्यांक भोगूंक मेळटली शांतीची भोरती. प्रमाणीकपणाचे बुनयादेचेर तुका थीर करतलो. तुका कोण दुमाळो दिवचो ना, कसलीच तुका भिरांत आसची ना. आकांताक तूं सांपडची नाय, कित्याक कसलेंच भंय कारोण तुजे सुरशी पावचींच ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय, फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुखां गळोवन, तरी फांत्या पारार संतोषान उल्हासता. जबाब आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटालो दीस, तुज्या आदारान आतां उडतां नाचतां. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काळी. जबाब आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता. तुमी तान लागतल्यानो उदकाशी येयात, दुडूनांत 3 पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक कोरिनासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादूशी कोरिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. घोटाय दिता तें खावन दादूशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या
मोगाळ आनी विस्वाशी भासावण्या प्रमाणे हांव तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसलो करार करतलो. पळय, राष्ट्रां मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखोनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय. तुका वळखोनांत ती तुजेशी धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवंत करतलो त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. जशें पावस आनी बरफ मळबांतून पडटात आनी बेश्टी परतून चडोनात, बोगोर ओंप्यांक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खुशी पाळता आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. चडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारो. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो चडवणदार. चडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. चडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर तें नांव सगळे कडेन परगोट करात. जबाब. चडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायोनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. चडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. देव आमकां आपलें मार्गदर्शन आपल्या उतरां आनी कायद्या वरवीं फावो करता. मनीस देवान दिलोल्या कायद्यांक विस्वाशी रावता तेन्ना तो खरे जाणवायेन आपलें जिवीत जियोवन देवाची खुशी आपल्या जिवितांत करूंक वावुरता. असलें जिवीत देवाक मानता म्हूण परगोट जातलें बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां सांगता. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायला, जिवीत हाडतले कायदे आयकून घे. आयक आनी जाणवाय म्हूण घे कितें तें वळखून घे. इस्रायला,
तुज्या दुस्मानाच्या गांवांत कित्याक रावताय तूं? कित्याक म्हूण विलायत्या गांवांत जाणटो जायत वेताय? मेल्ल्यां बराबर कुसडेपणांत कित्याक वांटो घेताय? यमकोणांत वेतोल्या सारकें कित्याक म्हूण तुका नांव करून घेताय? कारण तूं जाणवायेची बुन्याद विसरलोय. देवाचे वाटेन तूं चल्लोलोय जाल्यार सासणाक तूं शांतीन जियेतलो आसलोय. जाणवाय खंय आसा, बळ खंय आसा, समजिकाय खंय आसा तें वळखून घे. दिसाची लांबाय खंय आसा, जिवीत खंय आसा, दोळ्यांचो उजवाड खंय आनी सवचाय खंय तें वळखून घे. पूण ती खंय रावता तें कोणें सोदून काडलां? तिच्या थेव्याच्या घरांत कोण भितर सरला? पूण जो सगळें वळखता तो तिका वळखता. आपल्या गिन्यानान ताणें तिका सारकी वळखून काडल्या. ताणें प्रितूम सासणाक घोट केल्या आनी तिका 4 पांयांच्या मोनजातींनी भरल्या. तो उजवाडाक धाडटा आनी उजवाड वेता. तो ताका परतून आपयता आनी उजवाड कांपून ताका आयकता. आपणाक नेमलोल्या वेळार नोकेत्रां खुशालकायेन पोरजोळतात. तो आपयता तेन्ना तीं जबाब दितात, ही पळय आमी आसांव. आपल्या रचणारा खातीर तीं संतोशान पोरजोळतात. तो एकलोच आमचो देव. ताचे लागीं आनीक कोणाकूच सोर करूंक जायना. आख्खी जाणवाय ताणें वळखून काडल्या आनी आपल्या सेवका जाकोबाक दिल्या. आपले ओपोरबायेच्या इस्रायलाचे आधीन केल्या. ताणें तिका प्रितुमेर दिश्टी पडोवशी आनी मनशां मदें भोंवोशी केल्या. हें देवाच्या कायद्याचें पुस्तक, सासणाक तोखता तसली समूर्त. ती सांबाळतात तीं जिवीं उरतात. ती सोडून दितात तीं मरून वेतात. जाकोबा, परतून ये, तिका धर. तिच्या पोरजोळान उजवाडाक पावयता ते वाटेन चल. तुजी मोहिमा दुसऱ्यांक दिवं नाका. तुजी खाशाची न्हय ते पोरजेक तुजें भाग दिवं नाका. इस्रायला, आमी सगळीं सोदोय. कित्याक देवाक मानता तें आमकां कळीत जालां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुजीं उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय. जबाब तुजीं उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब तुजीं उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब तुजीं उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. भांगरा परोस निर्बेल भांगरावोन काळजाक तांची आस. मोवां परोस पोळयेंतल्या मोवावोन ओदीक तें गोडवें. जबाब तुजीं उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची. एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर म्हजे कडेन असो उलयलो. मनशाच्या पुता, इस्रायलाचीं भुरगीं आपल्याच खाशा देसांत जियेतालीं.
पूण आपले वागणुकेन आनी कर्तुबांनी तांणी तो भोसडायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी आपल्या देसांत रगत वारयलें आनी कुडयां देवांक घेवन तो भोसडायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी परक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पटायलीं. तांचे वागणुकेक आनी कर्तुबांक फावो आसलें तशें हांवें तांचेर फर्मोण मारलें. तीं गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें तांणी म्हजें पवित्र नांव भोसडायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा, ही सर्वेस्पराची पोरजां. आपल्या गांवांतलीं ताणें तांकां परक्या देसांत धाडल्यांत. पूण जें म्हजें नांव आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या घराण्यांन भोसडायलां, त्या म्हज्या पवित्र नांवाचें म्हाका पडलां. तर आतां इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचे पासत न्हय, बगोर तुमी गेल्ल्यांत त्या राष्ट्रां मदें तुमी भोसडायलां त्या म्हज्या पवित्र नांवा पासत करता. राष्ट्रां मदें तुमी भोसडायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फाकोवंक वेतां. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तीं वळखूंक पावतलीं. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलों आनी सगळ्या देसांतलीं एकठांय करून तुमच्याच खाशा देसांत हांव तुमकां हाडटलों. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगळ्या तुमच्या मेळेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मळ करतलों. कुडयां देवांक भोजून तुमी भोसडोल्यांत, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेतां. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलों. तुमचें फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलों. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलों आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समूर तुमी पाळोशें करतलों. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देसांत तुमी ठिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? जबाब देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. आनंद भरीत जात्रेकारां मदें संतोसाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावन भोव पवित्र तंबूंत देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हेंच मनांत घोळोवन घोळोवन काळीज म्हजें हुस्कारता सुस्कारता. जबाब देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची धोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले
चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यान, म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यान. हें तुमी नकळोत? म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्याव. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांक एक जाल्याव जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्यो. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सैम कुर्सार मारलां. हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बराबर आमी मेल्ल्याव जाल्यार ताचे बराबर आमी नव्यान जिवंत जातल्यो म्हूण आमी सोत मानताव. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटच तो आनीक कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणांक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटी सारकोच मेलो, आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवानी म्हणचे ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं उरतीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलों. जबाब सर्वेस्पराक जय जय. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्यांव. जबाब सर्वेस्पराक जय जय. आयचें शुभ वर्तमान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आमकां दिता. समाजान भायर आयलोल्या ओस्तोऱ्यांक पुनर्जिवंत जालोल्या जेजूची भेट जाली. हे वरवीं तीं जेजूची परगोटणारां जालीं. आमकांय जेजूची परगोटणारां जावंक मिसांव आसा. देखून जेजूच्या जिवंतपणाची बरी खबर चिंतान आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोनवार जातोच पयल्या दिसा भोव सकाळीं जेजूच्या निकीपिण्यांक हाजीर आसल्यो त्यो ओस्तोऱ्यो आपणे तयार केलोले परमोळ घेवन फोंडाशी आयल्यो आनी फोंडावेली फातर पेल्यान दुखोल्लोली तांणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंधळाक सांपडलोल्यो आसतना ओशीतूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भियोवन धोरणीक दोळे लायले तेन्ना आनी म्हळें, जिवो आसा ताका तुमी मेलोल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना.
तो पुनर्जिवंत जाला. गालिलियांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशांच्या हातांत घालूंक जाय आनी ताका खुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जावंक जाय अशें ताणें म्हणलोलें. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो आनी समाधी सोरशिल्ल्यो परत वचून तांणी हें सगळें 11 जाणांक आनी हेरां सोमेस्तांक कळीत केलें. ही खबर धर्मदूतांक सांगली त्यो ह्यो: मारिया मागदालेन, जुवाना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायलो. तांकां हीं उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी हांचे सोत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी ओडो घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालें गाय म्हूण आपणांच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी आनी पाद्रींनी आपलें गवळीक कार्य मनशां मदें पाळतना आनी जियेतना आपूण जिवंत जेजूचे जिवे गोवाय जावन निराशी जालोल्या मनीसकुळाक तांणी बोरवाशाची दिवटी पेटयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळ आनी गरजेक सांपडलेल्यांचो भरवासो निसणटणांक न्हय पावोवंक पूण पोरजेक बऱ्याक पडटात तसले कायदे निर्माण करून पोरजेक खोरी आनी तोखता तसली खुशालकाय हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं नव्या जिविताचें देणें फावो जाला म्हूण मानून घेवंक आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो आमी आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जियोंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. पुनर्जिवंत जेजूचे मिशनरी पाटलावदार आमी तर आमच्या घराब्यांत, समुदायांत, फिरगोजेंत, वावराच्या जाग्यार आनी समाजांत जेजूची आमी जिवाळ परगोटणारा जावंक आनी निराशीपणांक सांपडलोल्यांक आमी एक भरवशाची दिवटी पेटोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.